ಸರ್ವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಖಾಲಿಚ 35 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ आहे ह्या सा आता वसंत मन मोहन सर उरलेले ॲक्च्युलीच ते सुदीर्घ जाऊन चर्चे आमचे विषय ज्याला आज आमकां एक चौकट दिले खातीर 2013 इस्वी भितर 4-5 फेब्रुवारी भितर आमी उठ मंगळ सणकारवार सगळे लोक येवंक ना आमगेले समाज कशी अभिवृद्धी वचका 20 वर्सां भितर म्हणून एक प्लॅन घेतला आसा. दया करून ते ऑलरेडी पॉईंट वाढला त्याचेच बेगीन संक्षिप्त जावंक ना आम्ही तेजे बद्दल खंयचे ಒತ್ತು दिवेतो म्हणून आम्ही आलोचना करना 11:50 आम्ही क्लोज करून आमगेले किती पॉइंट्स आम्ही निर्णय करून घेतला म्हणून कित करता म्हणून आम्ही हे करचे बरेचे भवना बद्दल एक विषय येयला. फर्स्ट आमकां एक जनरेटर हाऊस जावका म्हणून सांगले. ॲक्च्युली एक समाज अभिवृद्धी जावका म्हणून सांगल्यात. एक हेड ऑफिस प्रधान जावन सेंट्रल जावका म्हणले ते जाल्ले आसा जाल्यार केलो तडको आसा. म्हाका दिसता ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ कुठेच अशें आसा की म्हणून सांगलें जाल्यार आमी कानून सलहे घेवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक की म्हणून सांगल्यार उठलो काल घेवन उठलो काल हें करचें साध्य ना. कितें करचें जाल्यार बेचे एक कानुनात्मक जावंक जायना आनी तेजे किंत मुख्य जावंक जायना आमकां एक गॉडफादर जावन एक संस्थे आसा म्हणून सांगलें जाल्यार त्या संस्थे थ्रू मार्गदर्शन घेवन प्रति पण ते क्रॉस चेक करून वचचें आनी करून वचचें भारी अशें दिसता. कित्याक की म्हळ्यार आतां आमकां गुतना आमकां 12 पॉयंट आमी घालून घेतला हे 12 पॉयंटा भितर खंयचे पॉयंट आमी फस्ट घेवका म्हणून आमकां क्लियर पिक्चर कित्याक आमी सक्सेस आनी जावचे आसा. तेजे खातीर आतां आमकां कितें पॉयंट दिल्ले आसा ते 12 पॉयंट त्या पॉयंटा बद्दलच विश्व कोंकणी प्रमुख लोक आसा नाजाल्यार एक्सपर्ट लोक आसा तेंगे भितर आमी चर्चा करून ते पॉयंट्स घेवन मुखेल दिसा भितर आमी कार्याचरणे करया म्हणजे मुखेल अभिप्राय. तेजे खातीर आज विशेष जावन ते पॉयंटा बद्दल जास्ती ಒತ್ತು दिव्या आनी आमगे भवना बद्दल नाजाल्यार आमगे संघा बद्दल कितें आसल्यार बीच एक विशय तुमकां उडोवपाचें सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು तेन्ना आमी कुंदापूरचे आनी ಕೆಲವು प्रमुख लोकांक बीच एक मीटिंग करले. दया करून कुंदापूर महाकाळी देवस्थाना भितर एक मीटिंग करा तुम्ही. ಕೆಲವು अननेसेसरी डिस्टर्ब जाते आसा कितें आसलें बी ते सम करया म्हणून दुर्दैव कोणी बी तेजे बद्दल लक्ष घेतला तशें जावचें ना. ते उट्टूगड संघेनच ते जाल्यार मात्र सपोर्ट करचें जाता म्हणचे म्हागेले एक अभिप्राय. धन्यवाद. धन्यवाद वेंकटेश. सूर्यकांत एक छान अभिप्राय तुगेले एक सांगता देखणे पोटला का नमस्कार. आज एक विश्व कोंकणी आमकां एक अवकाश करून दिला आमगेले एक अभिवृद्धीचे कोंकणकार समाजाचे अभिवृद्धी बद्दल एक चिंतन मंथन करचे अवकाश दिले खातीर तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां थँक्स दिवचे बयसिता. आमगेले समाज अभिवृद्धी बद्दल एक 2 उतर उलयता कारण म्हाका आशा आसा. आमगे अभिवृद्धी आमगे समाजाची अभिवृद्धी जावंक जाल्यार आमी आर्थीक जावन प्रबल जावंक केन्ना तांकां आमी आर्थीक जावन प्रबल जायना तेन्ना तांकां आमगेली अभिवृद्धी करची जायना. तितू फर्स्ट स्टेप हांवें सांग गेल्यार आमी खंयची जागे आसा पळय त्या जागे फर्स्ट आमगे नांवार ना म्हटल्यार आमकां व्हड तडको जाला. आतां खंयचेय गव्हर्मेंट स्कीम हो कसलेय हो जाल्यार आमकां ते योजने आमकां ते घेवचेक आर्टिस्ट तोंड बनी म्हणटा आर्टिस्ट तोंड बनी म्हणून आमगे कडेन आर्टिस्ट ना. आमी व्हरत बंद जागा ह्या जागा त्या जाग्यार आसा तेजेर आमी खंयचे अवकाश आमकां खंयचे एक गव्हर्मेंट स्कीम घेवचे जायते ना. म्हळ्यार ओट लोकांक मोर दॅन 70% आमगे लोकांक ओट्टू आमगे उत्तर कन्नड आनी दक्षिण कन्नड ओट लोकांक प्रॉब्लम आहे. आमी तेजे खातीर लास्ट टायम बेंगलोर गेले तेन्ना भितर कोटा श्रीनिवास पुजारी सरा कडेन ह्या विशयी प्रस्ताव करले मेन जावन कित्याक म्हळ्यार आमकां खंय खंय आसा आमकां त्या पडटा तेंची वेवस्था करा म्हणून. आनीक कमींग टू द भवना पॉयंटाक एक फावटी आमी भवना सेटअप जालें म्हळ्यार आमगेले एक हें आसा कसो विजन आसा आमी थंयच्यान आमी कसं करीत आनी फ्युचर आमगे भुरग्याक एज्युकेशन हेल्प करची की नाजाल्यार विश्व कोंकणी कॉर्डिनेट करची. आतां कसं जाला म्हळ्यार उठलो डिस्टर्ब जाला विश्व कोंकणी कॉर्डिनेट करता आमी पुष्पाकर मस्त कॉर्डिनेट कर भटकलच्यान पुष्पाकर बरें कॉर्डिनेट करता आसलो तो बी आमगे बरो नाता. बट हे ओट्टू विशयान आमी थिंक करत जाल्यार आमी आर्थीक जावन सबल जाल्यार हे ओट्टू आमकां प्रॉब्लम सॉल्व जाता. आनीक आमगेले भवन एक्टीव जावन आमी हें जे समाज आमकां कामांत तोडगो जाल्यार आमगेले एक अभिवृद्धी जाता म्हणून हे संदर्भात हांव तुमकां सांगता पळयता. थँक्यू. धन्यवाद सूर्यकांत बाबा. एक 2 तुमगेलें नांव कितें संजय. श्रृंगेरी जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी यांनी भारती तीर्थ स्वामी शिरसा वंदिस्तून आजी
आमगेले मालगड्यानो म्हळ्यार तुमी हिरे लोकांनो आमकां एक आमगेले जनांगाक लायक एक भक्तीपूर्वक एक स्वच्छ भवन कोण दिलें आसा. एक्चुली एक खंयचें काम जेवो लायक काम जालें तर ना पाड काम जालें तर ना ताका पांय तांचो 100% असे. म्हाका 38 एज आतां तर 100 सालां आसल्यार 1000 पट राळा असले कितले पट्टे हें 100 सालां राळेले 1000 पट्टी. मागे वैयक्तीक अनुभव सांगता तेन्ना तितलोड समाजात बिल्डींग करताना 1,00,000 पट्टी राडका जाता. तेका आमी टेंशन करूंक ना तेल्या म्हळ्यार प्रोटोकॉल ते जगाचा नियम आमी कितले पट्टी आसताय आमकां तडे दितले कितले लोक राव ज्याला तितून एक भक्तीपूर्वक एक बिल्डींग करलाय तेका सण्ण पुट्ट तोडूक येयला ते तोडूक जल तितले शीघ्र ते म्हाका आई नमगेले महागणपती जल तितले शीघ्र क्षिप्र जावन दूर करून ऊर लोकांक एकता भावने दिवन वापस आनी आमकां आमगे इंतोलेचे आमगे समाजाचे एक लायक एक आत्ताले लिडर लायक आसा मुखार बी आनी एक लोकांक मेळोवन कानून रिती आनी पुरा बांधव्य घेवन वचन मेळची अति शीघ्र जेवण हांव तांगे उलयले केले की म्हळ्यार आतां एक नवें प्रवर्ग वंदाता न्हू इडी राज्य जनता GT श्रीनिवास CDR MLA गोव एक्चुली त्यांनी आमगेले 108 जातीच्या प्रवर्गाचे अध्यक्ष लिडरशिप गेले. त्यांनी 108 जाती तो आमगे जाती नाव उपरा गेले. तेजे बाकी हांव बेंगलोरात एक 7-8 पट्टी मिटिंगा गेला पयर शिवमोगा बी जाल्ल्या हांवें मिटिंगात आमगे समाजाचे आमगे महाकाळी देवस्थानाचे आमगे विद्यारंगा कोंकण कावेरी समाज प्रत्येक विशयान कुलंकुशವಾಗಿ त्यांना माहिती दिला हांवें. तेजे बाकी त्यांनी मस्त केल्या म्हळ्यार आमगे कॅटेगरी तो 2-3 MLC आसाय 2-3 MLA पर आसाय. तेंत लालाजी मेंडन आसा कडेर श्रीनिवास पूर्णिमा मॅडम आसा कृषी नारायण स्वामी म्हणून एक मनीस आसा MLC तशी अनेक तांगा तेंगेले बागाचे आनी इंत आमकां भला शक्ती मेळे म्हळ्यार आमकां तेंगे प्रवर्गात स्वामीचे से लायक तेजेन 100% म्हणजे अनेक मुखार दिवस केल्या म्हळ्यार आमी आज एक भक्तीपूर्वक करल्याक देव ताका केन्नाच आशिर्वाद दिता. तुमी खंयच्या कारणाक डवून नाका केल्या म्हळ्यार समाजात रावचेच चल पुरा तुम गुत्त आसा पदे पदे सांगता म्हणना डायरेक्ट आमी ते अंजल दवर गेला काल अंजल म्हणना तिंत पूर्ण मनी माळे रावता एक खंयचे रावता तिशी आज पुरा वपास आमी एकत जावन आमी वपास केल्या आमी पुरा करावळी म्हळ्यार पुरा दैव देवाल एक भव्य नाड आमकां तिशी तुमी एक मलगडराबान एक लायक सुंदर भवन करूं तेका वपास उपयोगी करून आनी समाजाक समर्पण करया म्हणून मागीर 2 उतार मुगसून पूर लोकां लायक जावं म्हणून ते श्रृंगेरी शारदांबाले संपूर्ण श्रीरक्षराव म्हणून सांगात मागीर 2 उतार मुगसिता म्हाका वेदिके दिले पूर लोकांक धन्यवाद. भाजी खातीर ती खंयची खंय मुल्ल्या गेल्या दांडेली आनी खंय तितली म्हणटा ती डीप वचो न्हू तितले कश्टकर गांवांत रांदला न्हू थंय वचून ती गेलें एक आमगेले ते आमगे बांदला वचो न्हू भोंवड कुणबी खार हे पळय तांगेले ती सगळी जें घेतलां तांगे जाताक म्हणटा म्हणून तशी उर्राची नांव तांगे हें तें पुरो तुमी पळोवं दाखोवता जाल्यार मोला घेवं येता जाल्यार हांव सांगना हांव ताजे खातीर आपयलें त्या विशयी. मागीर आमगेली ही शेणी नीता शेणी राधिका शेणी राधिका नायक म्हणून बारीक एक सोशल बायल मनीस मस्त सेव करता पाप जनालें सेव करता त्या खातीर ती केन्ना येता तळा पळोवन तिगे घरांक सारकें काम करूं जाय. मागीर काम म्हळ्यार बरोवची कामां शोधन कामां तें करता तशें प्रकार ती आनी तांगे समाजाचे तांगे म्हळ्यार तिगे लेखताली पुरो तांकां पुरो ती हें वयर हाडून पळयता
तसं एक सोशल वर्कर मागीर डॉक्टर नंदा आचार्य आशिल्ली पूण बंटवाळांत आतां ती कारकळांत आमगेलो जगदीश पै काल येयलो तो आज म्हणटा ताका यंग आसता तो थंय बसला न्ही मागीर ओटू भोंवता गेलो जातो जाल्यार ती आतां तो भोंवता आसता जगदीश पै तशें लेखा तागेलें प्रोफेशन ही पळयत तेन्ना तशी तसा लेखा व्यक्ती तशी आमगेली बंटवाळाची म्हणजे म्हाका एक अभिमान दिसता. म्हाका गेली आमी स्मिता शेणे ती वय तशीची स्मिता शेणे म्हळ्यार सांगता म्हणना सगळी आमगेले कर्नाटकांत वता ती गेली आनी ती शोधन करता रिसर्च तितून दाट बूक केला तिणें मातशें टायम ना आसा 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 तशी ती वय तशीची काम आनी तिका आज पाय परा म्हाका तें ना कसं काम येना करचें तसं लेख व्यक्ती तशी बायल मनीस स्मिता स्मीत म्हणून म्हाका एक बच्चेशी गेली बच्चे पयशी चड तशी ती वेळ आयल्या आनी एकली आमी गेली तुमी जेवणा त्या परत घेत नाही महाराजा हॉटलांत ती वेळ मी गेली बच्ची पण घेतली भारी सांगी न्ही हॉटला गेल्या मान नाही हांगा सांगितली बंटवाळ ती तें म्हणजे म्हाका एक अभिमान दिसता बेस नाही तशी नाही अशी बी तेका तोंड वॅलिडिटी रेडी करता सेकंड आनी रामदास कामां करता स्टेट अशी ह्या नमुन्यान पुरा बायल मनशां मेळ्ळो ते आमी कोंकणी विश्वकोंकणी केंद्राक काम करताली आमी दुड्ड मावतच न्ही दुड्ड दिता अशें बरो काम करता लोक जावका तशें त्या खातीर बारेजा आमी स्मीत म्हळें आनी आमगेली म्हळें तें म्हाका आपयलें ताका तशी तांणी हांगा आयल्या मान्य तांणी अभिप्राय सांगला आनी तांकां मुखार सुचोवपी विशीं येतना तांणी खंयचेंय काम हांगा मेळटा विश्वकोणी केंद्राक तशें लेखा आमकां तेका नॉलेज आशिल्लें काम करतले आमगेले बायल मनशां मेळ्ळें आमगेलें भाग्य म्हणून येता तशें अशें आमगेलें ही आसा पण आमी टेलरींग शिकयता गीता केडी आमी एक व्हड संमेलन केलेलें बायल मनशालें कोंकणी तिणें त्या टायमार येवन हें हांव करता म्हणालें असो लेखक व्यक्ती तशी गेली हांगा येता आसली तें आमगेलें भाग्य म्हणून आयकता तशी सांगचें म्हणून तें मादरी आशिल्ले कडेन सांगली ना शेनवारा आमी हें कोरोना स्टार्ट जावचे फुडें टेलरींग क्लासाचेर आमी गेले आनी आमी एक 25 सुई मशीन दिली आनी पाप केल्ली आमकां पाप केल्ली आसा न्हू तांकां कोण कितें सांगता तांकां दिव काम दिवचें ते दिता लोक आसा हांव कांय पण गेले विश्वकोंकणी केंद्र बरें अशें करता गे म्हणून मागीर 5 गे म्हणून तो कंपनीचो तो कोंकणी तो कोंकणी मनीस तो येवन म्हणालो तुमी अशें करता जाल्यार हांव 5 ते सुई मशीन खंयची हय सिंगर तो म्हणालो तूं ते दिवची हें करी टेस्ट करून परत ट्रेनिंग करून दी ताजी हें आमी सुई दिताची म्हणून 5 अशी हे विश्वकोंकणी केंद्र म्हळ्यार पुरा दिवचें आसूचें खंय विश्वकोंकणी केंद्र मागीर गेली गे आनी एकलो तो कितें लक्ष दिता म्हणालो आनी म्हळ्यार हांव घेवचें एकलो सांगा दुड्डळ येतना तें आमकां कितें म्हणचें ना घेवची कितें मागीर न्ही मागीर
भाग्य धनलक्ष्मी नव्हती आमी नाका म्हळ्यार आनी येना ती त्या खातीर हांव चिक्क पेजा जावचें म्हणून हांव घेता आसा दिता आसा हाजी प्रेजन घेता आसा जी तशी तुमी बाकीच्या सांगा आतां शकुंतला ही आमगेली किणी माय आनी खंय ती क्लास करतना आमी पेपरार पळय दिताली आतां हो नायक माम आसा तो वय तशीच विश्वकोंकणी केंद्र हय आतां तो नवे कितले लक्ष रुपयाचे एक आमचे बिल्डींग नवेजी कोण विचारी तो आसा तो तुमकां सांगचें कशें म्हणटा आसतना मनशान तुमकां कळका तो कोट्याधीश न्ही लक्षाधीशाच्या बरो कोट्याधीश न्ही जाल्यार ताका पाप दिना लायक दुचीत म्हणटा आमी दुचीत म्हळ्यार कळ्ळें पाप दिना पाप पुण्य लेखता जावपाची ताका कितें रे ती कितें रे तें भांगर पडोना तशें न्ही तांगेलें आमी पाप पुण्य तांगेली घरा अवस्था आतां दुड्डाच्या पुरो भांगराच्या पुराच्या पुरो बांबूण मारता पीन घालता म्हणून मारता जाल्यार कोणें तसलें परिस्थिती येवचें नासलें त्या खातीर तुमकां सांगचें असल एक बायल मनशां आमगेल्या गांवांत आनी मागीर घुरताची इतलो एलेली तशी आयल्यांची तांकां देव बरें कर म्हणटा आनी तुमकां आयल्यां पुरो जाणां खंय देव बरें म्हणून सांगू न्हू विश्व कोंकणी केंद्र हें तुमगेलें कितें गो अन्य पण केन्ना कोण केपेल म्हणून येवच न्ही तुमी जावन बंटवाळची वय बंटवाळची वंदना वय पैलोड बंटवाल चांगली चांगली केल्ली हांगा येयले जाता म्हाका एक अभिमान तो बंटवाळची आमगेली डॉक्टर नंद बंटवाळची हेजे तें न्हू सांगया ती ल्हान आमी कितली क्लोज म्हळ्यार आं तशी ती मागीर येयल्या का देव बरें कर म्हूण सांगू न्हू मागीर दवरूच रापयता देव बरें करो वामन माम चार विंगड विशयारी आज चल्लेले आसा मुख्य जावन विमेन्स कॉन्क्लेव हांगा महिला विचारगोष्ठी हांगा ह्या सभागृहांत चल्ले तशीच खारवी समुदायाचे विचारगोष्ठी ऑडिटोरियमान चल्ले तशीच कुडबी समुदायाचे विचारगोष्ठी आमगेल्या सेमिनार हॉलांतू आनी कोंकणी शिक्षणा संबंधी विचारगोष्ठी आमगेल्या बोर्ड रुमांतू चल्लेलो आसा आज आतां एक समारोप समारंभावरीची एक सना एक कार्यक्रम हातूंत भितर ते चारी कडेन जाल्लेले विशयाचे एक कसो निर्णय जाल्ले तेजे विशयार एक सूक्ष्म एक 5 मिनट भितर मंडळ करचे विशयारी हांगा आमी मेळ्ळ्यांची ह्या कार्यक्रमाक हांव प्रति एक सेशना दाखोवन एक त्या विशयार वाजूच एक सांगचे खातीर तांकां हांव आपयता आसा प्रथम जावन आमगेले विमेन्स कॉन्क्लेवा दाखोवन एक प्रतिनिधी म्हणून आमगेलो ट्रस्टी जावन आसा आनी जनरल सेक्रेटरी श्री नंदगोपाल शेणे हांणी वेदिकेर येवका तांणी हे विमेन्स कॉन्क्लेवाचे एक मॉडरेटर जावन तांणी तांगेले सेव दिल्लेलो आसा तांकां हांव वेदीर आपयता तशीच आमगेले कोंकणी शिक्षणा विचारगोष्ठींतू डॉक्टर के मोहन पै तवय आमगेलो ट्रस्टी आनी कोंकणी शिक्षणाचो रुवारी ताकाय हांव वेदिकेर आपयता तशीच आमगेले खारवी समुदायाचे बंधू अशोक कासरगोड आनी के बी खारवी अखिल भारत कोंकण खारवी महाजन सभा हांगेले नवी एक समिती जाल्लेलो आसा सूर्यकांत सारंग आनी अशोक कासरगोड दोग जाणी वयर येवका म्हणून हांव विनंती करता आनी आमगेले कुडबी समाजाचे श्री प्रभाकर नायक आनी श्री नारायण नायक दोग जाणांनी वेदिकेर येवका म्हणून हांव विनंती करता प्रभाकर नायक आमगेलो कुडबी समाजोद्धारक संघाचे अध्यक्ष तशी नारायण माट्रू आमगेलो विश्व कोंकणी केंद्राचे आनी कुडबी समाजा मध्यंत एक संपर्क कोंडी अशी काम करता आसा विशेष जावन आशिल्ले योगदान तांणी दिलेलें आसा आता प्रथम जावन हे आज विमेन्स कॉन्क्लेवाचे विशयारी
मंडन करताची नंदगोपाल शेणे ताजे पछी फुडें एक कोंकणी अभिमान गीत म्हणून म्हणून हांव विनायक आमगेलो VKSSF विद्यार्थी विनायक शेणे यो कोंकणी सुख जय मुन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या दाखोया आरती दोन्ही हातांनी मंटप सभेक यो जननी मंटप सभेक यो जननी तिचे गुणगान करूक अभिमान ऐकूक पावना दोन्ही कान तिचे गुणगान करूक अभिमान ऐकूक पावना दोन्ही कान पारंपरिक कालानी संपन्न विश्वाची वेदिरी जोडता मान कोंकणी सुख जय मुन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या दाखोया आरती दोन्ही हातांनी मंटप सभेक यो जननी मनाची द्वार उक्ती कोर्नू घरा घरा कोंकणी उल्लोवनू मनाची द्वार उक्ती कोर्नू घरा घरा कोंकणी उल्लोवनू काळिजाची पिठारी तिका बसोनो दिव्या सुख मानु समानु कोंकणी सुख जय मुन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या दाखोया आरती दोन्ही हातांनी मंटप सभेक यो जननी मंटप सभेक यो जननी धन्यवाद सुश्राव जावनु कोंकणी अभिमान गीत सांगील विनायकाक धन्यवाद या गीत आमगेले मध्यस्थी शकुंतला किणीमायन बरयलेलें आहे आणि आमगेली अनेकली विदुशी आमगेली वसंती आर नायक हांणी ताजें संगीत बसयलें बस्ती वामन माम विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक अध्यक्ष आमगेले मध्य आसा तांकां अनारोग्या कारणान वयर येवच्याक साध्य जातना ह्या संदर्भार नंदगोपाल शेणे मामाक आव्हान करता की आमी आमगेले वरदी उपसून मुखार सरया विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक अध्यक्ष कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे हांकां वेदिकेर आशिल्ल्या सर्व मान्यस्त सोयऱ्यांक आनी हे कार्यक्रमाक येवन पाविल्ले तुमकां सर्वांक नमस्कार करून आयचे हे महिला गोश्टीचे ॲक्शन प्लॅन म्हळ्यार आमी इतलो वेळो 2 घंटे उलयलेची वच म्हण न्हय कसल करताची इत्या म्हळ्यार आमकां रामदास कामतीन मोहनदास पै मामान सांगला हाजे टायम बाउंड ॲक्शन कसं करताची तुम्ही कितले मंथ भितर ह्या इम्प्लिमेंट जाता म्हूण एक कार्यसूची दिलेलो आसा ताजे प्रकार हांव जिश्ट जावन एक आमी इतलो वेळ उलयतना नोट करून घेतिल्ले पॉयंट सांगता एक आमगेले क्रिएशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रूप आमगेले कोंकणी समाजा जनांनी एक सेल्फ हेल्प ग्रूप करता त्या ग्रुपान तूं म्हळ्यार वॉट्सअप ग्रूप आसा पुरो एक फिजिकल ग्रूप आसा पुरो तातूंत तूं प्रोफेशनल्स आसका लॉयर्स आसका CAs आसका आमगेले कोंकणी समाज जन आसका म्हणटा तें एक वायब्रंट ग्रूप जावका खंयचेय एक संबंध पाविलाय
ॲक्शन कोरका जाल्यार आमकां कसं की एक डावट आसा तें आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपा मुखांतर कार्यरुपा हाड येता म्हणून म्हाका दिसता हें आमी शॉर्टली हाजे गांवांत हाका संबंद पाविल्या कार्यसूची घाल न्हू म्हाका दिसता एक 3 म्हयन्याचे एक डेडलायन भितर हे पुराय संबंद पाविल्ल्या एरियांत हें कार्यप्रवर्त जाताची म्हणून हांव विश्वास आसा आनी ताका संबंद पाविल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्र हाजे कार्यप्रवर्त जाता म्हूण तुमकां हांव कळस इच्छ पावतास मुख्य जावन बायल मनशांक एक तांगेले कौटुंबीक व्यवहारांतू तांकां मन वचना कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी वाडीक जावन वतले मुखारसून कसं न्हय म्हणून आमी तेतून आमकां गती ना म्हणलें त्या आजी त्या न्हय तशी तुमी तांतूंतल्यान ಸ್ವಲ್ಪ स्किल की तुमी कसं की माहिती घेतल्यार तुमी खंय वत्ताचे मुखारसून थंय तुमगेले एंटरप्रायज सुरू करेत तुमी थंय तुमगेले बामणाल घरकड गेल्या कडेन तुमी ताजे विशयांत त्यामुळे तुमकां ते सांग आसतना एक 18-20 वर्स मेळची एक माहिती मागीर कांय स्कुला वचून की कॉलेजा वचून शिकचें न्हय तें दॅट इज बाय बर्थ तुमकां येवचें सो हें आमी हें हाका कसं एजेंडा घालूं जायना हें तुमी इम्प्लिमेंट करता जाल्यार मागीर मुख्य जावन एक स्वता आपण्याक करका म्हूण एक बायल मनीस लेखता ती माहितीचे कोरतेस माहिती ना एकय कशी वचका म्हळ्यार एक मेंटरशीप ना हक्क संबंद पावील खंडीत काम जावका कसं जाल्यार म्हळ्यार कोणी आसक्त आशिल्ल्या जनांक आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राक संबंद पावील मेंबर खंयचे गांवांतू ताणी एक कार्यप्रवर्त जावन हें एक माहितीचे विशय जावन कार्यप्रवर्त जावचें आसा म्हाका दिसता एक आतां ऑलरेडी ना तें एक 3 म्हयने भितर ताका आमी संबंद पाविले एक नेटवर्क करका म्हूण एक दवरून घेतला टार्गेट इम्पॉर्टंट विशय कसो म्हळ्यार गुगलांत पुरो वाजितान तुमकां एक लायन दिशा पुरो बट ताका डेप्थ आसा म्हळ्यार आज एक टॉपीक कसो म्हळ्यार प्रोजेक्ट वुमन एज विनर्स नॉट विक्टिम्स म्हूण एक आशिल्लें तें हांव हांगा उलयलो विंगड कडेन जाल्यार उल्लोच मात्र मागीर ताजी कसो म्हणया ना थंय कड तुका मस्त फीडबॅक आयले कसो म्हळ्यार सक्सेस आमगेले कोण केलेलो आसच तांकां आमी प्रोजेक्ट करता विक्टिम्स न्हय सक्सेस तशें केलो रोल मॉडेल आसच्यान तूं आयचे प्रोग्राम आयले हांव शकुंतल माये सांगला स्मिता सांगला आमगे लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियो जाला पक्कानी हांगा येवचें असाध्य आसा म्हूण जाल्यार आमी तांणी आशिल्ल्या जाग्यार वचून तांगेले एक इंटरव्यू घेवन 1 घंटा प्रोग्राम कोरून तें आमगेले महिला समाजा जनान पुरो जनांनी आमी तांकां एक रोल मॉडेल जावन प्रोजेक्ट करता सो प्रोजेक्ट वुमन एज विनर्स म्हणलेल्याक हें म्हाका दिसता स्टुडियो रेडी आसा ताका जाय जाल्यार एक स्टाफाक पुरो आमी आपयलात हें केलां एप्लाय करूंक म्हाका दिसता एक 3 मंथ्स भितर मॅक्झिमम ते 3 म्हयने चड जाले बट शॉर्टली खंयचे वेळार आमी तें सुरू करेत घर आनी वेवहार बॅलन्सींग करून वची कशी हेंचे आमकां कश्ट जाता म्हणलें एक विचार येतना आमगेले लुलिया डिसोजान तिणें सांगलें कसं ना आमगेलें म्हणल्यार पुरो साध्य आसा हें घरय मेगेल्यांची व्यवहार की प्रोफेशन हें मेगेल्यांची म्हणल्यार खंयचें असाध्य ना म्हूण एक तिणें एक उत्तर सांगलें ताका कसलें डेडलायन घालूं जायना तें पुरो तुमी मना व्हरता तितलेंच एक एज्युकेशना संबंद पाविल्ले खंयचे आमी हें घेवका म्हणलें एक विशय CA सुश्मितान चंद कोन्न सांगलें मस्त इन्फॉर्मेशन पुरो जावका सो तुमगेले गांवांत आशिल्ले प्रोफेशनल्सां मेळका म्हळ्यार पुरो एक माहिती दिल्ली तें पुरो जाणांक गोत आशिल्ल्याची ताका आमी विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन कसं न्हय तांतू विंगड कसलें करूं ना सो मुख्य जावन आशिल्ले एक 3-4 विशयांत आमी कार्यप्रवर्त जाताची आनी ताजे जबाबदारी म्हाका दिल्या तें हांव खंडीत ते एक नेक्स्ट 3 म्हयन्यांत हें पुराय कार्यसूची खंडीत जावन इम्प्लिमेंट जावन तुमकां वापस त्या कार्यक्रमान पळोवच तसलें एक एश्युरन्स हांव दिता आनी अल्टिमेटली ह्या विचारा गोश्टींत आयिल्ले एक लायन कसो म्हळ्यार वॅन वुमन सक्सिड्स एवरीबडी सक्सिड्स एक बायल मनशान सक्सेस जालें म्हणून जाल्यार पुरो जनान सक्सेस जाल्ल्या वरी म्हळ्यार एक अल्टिमेट बॉटम लायन आयलें तें तशी सत्य जावो आनी तुमी हें येवन पाविल्ले हे कार्यक्रमा महिला गोश्टी पळय दूर दूर तुकून आशिल्ले कारकळ हांगा तुकून पुरो आयल्याची तुमकां पुरो जनांक देव बरें कोन्न दिवं म्हूण सांगून मेल 2 उतरां पळय मस्त संक्षिप्त जावन आनी इन नटशेल सगळे सेशना भितर कसं जाल्लें म्हळ्यार आमकां मना वच्चे वरी प्रस्तूत केलेले नंदगोपाल शेणे मम्माक हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां आमगेले कारवी बंधू तांगेले पैकी कोण येता अशोक कासरगोड हो एकलो प्रखर चिंतक आनी
पत्रकर्तो आणि समाजसेवक आणि मस्त काम आमगेले ಒಟ್ಟು केला विश्व कोंकणी केंद्रा ಒಟ್ಟು आणि तांगेल ते होन्नावर कासरगोड प्रदेशांत ताणें मस्त लिडरशीप घेऊन काम केलेलं आसा आयची गोष्ट ताणें ते चलासून दिलेले तशी ताची येवन उलयता म्हणून हांव आव्हान दितास हंग इल्ले वकिलकाक आमगेले कोंकणी खारवी समाजा निमत हांव नमस्कार दिता दया करून बेजार कर नकाय हांव कोंकण खारवी समाजाचे एक युवक मागेल भास खारव्यान उलयची भास हांव उलयत आसा म्हळ्यार आमगेले JSP लोकल भास चेंज आसा क्रिश्चन लोकल भास बी चेंज आसा हर एक 50 किलोमिटर भायर गेले तेन्ना आमगेली संस्कृती आनी भास चेंज जाता वता पूण मागेल भास खारवेली उलयता ताका तुमी अवकाश करून दिवका हांव 10 वर्सां पयले हांगा येयल्लो आमगेलो KB मामू वसंत मामू आमगेलो मालगड मोहन सर आसा हे नोटीच हांगा आमकां आपूण घेवन येयलो सूर्यकांत बाबी आसा आपूण घेवन येयलो तेन्ना हांगा म्हाका एक कार्यक्रम हेजेचे एक इनॉग्रेशन हे जे कार्यक्रम कित्याक आशिल्ले त्या बिल्डींग आसले आमी एक दीस रबल्ले तेन्ना म्हाका एक टायप आश्चर्य जाल्लें आमी घरा कडेन सादारण खारवे लोक बेगीन आमगेले गरीबपण आसा सादारण आमी नेलार न्हिदचे जास्त त्या मोमेंटार आतां आमगे घरा काट आसा ते भशेन 10 वर्सां जावन गेल्ली पूण तेन्ना नेलार न्हिदचे आशिल्ले हांगा येयले तेन्ना सादारण आमी येयले थोडे मस्तक भुरगे आसले ते न्हिदले तेन्ना ते काट पळोवन घेवनूच आमकां समज न्हीद येनासली तसले एक 3 स्टार हॉटेलाक आमगे कोंकण खारवी समाज एक दुर्बळ समाज आमगेले खारवी समाज गोतळचे परवा आमगेलो चुटुक ब्रह्म दिनकर देसाई JSBचे मामो अंकोलाचो तेणें आमगेलो खारवी समाज पळोवन आमगेलें बडतना पळोवन तेणें एक चुटुक केल्लें ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಗುಡೆಯ ಮೀನು ಅದಕ್ಕೆಂಬೇ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಕಾಮಧೇನು ಆದರೂ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ಹರಕು ಬಲೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇವರ ಮೈಬಟ್ಟೆ म्हणून सांगलताणे तेन्ना आमकां तसली एक हें आशिल्लें गरीबपण आशिल्लें हांव त्या वेळार बंटोळ मामी पयले तेन्ना आमगेलो तो सांगिल्लें आमगेलो आम्म तेन्ना सान आसतना आमी घर लगे JSP गरटे रबत आशिल्ले थंय त्यांनी मास्टले बादल्यार तेला अंतकडे मास्टले बाद आशिल्ले आमी उज्यांत घालून गेले कॅन्डर घालून आमी आम्मा मास्टले बाजून दिता आशिल्लो आमकां तेन्ना आमी आम्मा केन्ना सांगता आसले आम्मा तेंचे कोंकणी बस बी आमकां बी मास्टले बाजून दिगे म्हण नारे पुता आमी कोंकणींत नुरे पुता म्हणटा आशिल्ले म्हण आमकां बडतन आसलें कळ्ळें आमी तशें खाता आतां 5 स्टाराक गेले जाल्यार तेलान दिनात तशी आम्म केन्ना करून दिता आशिल्ले पळय तशें कोण दिता तेजे कॅन्डर बाजून दिता ताका रेट बी जास्त जाता ते विशय दुसरी पूण ते टायप आमगेले एक समाज आशिल्लो आमकां त्या मोमेंटार हांगा येयले तेन्ना बंटोळ मामा पळयलें हें पळय हेंनी दितले ट्रिटमेंट पळयलें तेन्ना आमकां मस्त आश्चर्य जालें आश्चर्य जावन हें समाज मुखार सरून कशें व्हरचें जाता तुमी मन केल्यार कशें करेत हे समाज मुखार व्हरून कशें करेत म्हळ्यार आमकां एक मोटिवेशन एक चिंतन करचें एक अवकाश दिलें ते अवकाश आमगेले KB सरान आमगेले वसंत मामान मोहन अण्णान हे म्हणटा तें यूज करून घेवन आज हेम्मे आम कोंकण खारवी समाजाक 10 लाखाची एक सानसर बिल्डींग बांदची ताकद आमकां नाशिल्ली हे अशें कोंकणी केंद्राच्यान त्यांनी दिलेले आमकां सहकारान आज आमी त्रासी भितर 10 कोटीचे एक आमी एक समुदाय भवन बांदची ताकद आमकां आयिल्ली ते आमकां विश्व कोंकणी दिल्ले खातीर आसा पळय ते हांव कोंकणी समाजाक बी आनी इडी विश्व कोंकणी हे केंद्र आनी व्हड जेवण बेळोवका हे केंद्राक आसा पळय आमगेली इडी समाजा निमत हांव एक आज दशमानोत्सव हेचे कार्यक्रमात तेन्ना येयल्ले आज 10 वर्सान वापस हे स्टेजार म्हाजे जसर एक सामान्य मनशाक हे स्टेजार उरलेचे एक अवकाश विश्व कोंकणीन करून दिला विश्व कोंकणी म्हळ्यार हे कोंकणी हांतू सांगता हे इडी कोंकणी समुदाय विश्वा भितर अभिवृद्धी जावंका मुखार येवंका खंय गेल्यार कोंकणी खंय आसले तूं अमेरिका गेल्यार खंय रे मरे तूं म्हळ्यार एक शब्द आमकां आयकका म्हणजे एक हेजेर तेन्ना एक आमकां हेजे धरून मुखार हाडटा आसतना तेंकां आनी हांव नमस्कार दिता तशें आमकां आज हांगा हाडून घेवन आमकां आंबेक एक चिंतन करचें एक आमकां अवकाश दिलें आमी इतलो एक भवन बांदला आज तेजे मोर दॅन 10 crores आसा पूण तेका एक थोडे एक साल आसा आमी आमगेलो समाज आनी मुखार व्हरचें कशें करून आमी चिंतन करीत आनी कशें कसून करता म्हळ्यार बाकी बी आमी एक चिंतन करलें तें एक चिंतन करलें एक थोडे विचार हांव हांगा बंटोळ मामा धरता आसा समुदाय भवनाक एक थोडोसो आमगेलें एक रीण आसा तें थोडे आमी आमगेल्या समाजा मुखांतर ना गव्हर्मेंटाक एक अप्रोच करून घेवन विश्व कोंकणी सहकार घेवन ते एक आमी कशें तर पयलें तें एक ऋणमुक्त करून घेवन तेजे नंतर थंय आमगेले आतां कसो नासकिचेर आमी रबचे सादारण समुद्रा दंडेर आसा आमी समुद्र खंय आसा थंय खारवी आसा कळ्ळें जाल्यार
आम्ही येत असताना आम्ही खंयच्यान येयले आमगेले मुलं गुजरात कशें म्हणटाय आमी गोवा येयले थंयच्यान येयले आमगेले धर्मरक्षण की कसलें म्हण सांगना आमी पोर्चुगीज जाळे जावचे परवा तेन्ना हे सायडे येयले तेन्ना आमी सगळेच्यो येवन घेवन समुद्रा दंड्यार बशिल्ल्याच्यो आमकां थंय आशिल्लो आमकां असं याला विचारलें रे आजून मस्त लोकांक पट्टा मेळना आमगेलें घर आसा आमकां पट्टा दिला पूण तेन्ना मुलं आयिल्लीं तेन्ना सादारण एक फॅमिली आशिल्ली थंय 5-10 गुंठ जागा वेगळे आसा तांकां 30-40 साठाचे पट्टा दिले आसा थोड्या लोकांक आनी मस्त लोकांक ना पूण आज त्याची एक फॅमिली 5 फॅमिली जेन्ना बेळवणगे जाला तांकां पट्टे मेळतना गव्हर्मेंट सौलभ्य मेळतना कसले गव्हर्मेंट घर घालून घेवया गव्हर्मेंटाचे कसले सौलभ्य जाल्यार रेकॉर्ड उतारी विचारताय बँकांक गेले जाल्यार आमकां फस्टाक रेकॉर्ड आसा विचारता म्हळ्यार प्रश्न आसा तेजे खातीर हेक्का विश्व कोंकणी केंद्राचे लेखा सहकार घेवन आमी हे पट्टा पयलीं आमगे लोकांले नांव इद्द स्थळ नमोदू म्हणजे एक दाखले घेवचे खातीर आमी विश्व कोंकणीचे सहकार घेवन ते एक पट्टाचे एक आमी एक करून येवचे आमी एक चिंतन केल्लें तशें कसलें केलें तर ते आमी येवचे CRZ भितर CRZ व्हड कंपनी येयले हे येयले तांकां कोटूक सौलभ्य मेळटा पूण बडे मिनुगार लोकांक घर बांदचे गेले रे CRZ परमिशन हाड म्हणलें एक आमकां एक व्हड तलेनोव जावन आसा खंय गेले तर तेजे खातीर CRZ कायदे हे स्पेशल जावन मिनुगार लोकांक हे CRZ कायद्याचे घर बांदचे हेका व्याप्ती खाण घालका म्हणजे आमी एक विश्व कोंकणी केंद्राचे सहकार घेवन तेका बी एक होराट करता म्हणलें आमगेलें एक चिंतन जालां तशेंच आतां आमी एक बिल्डींग केलें तुमगेलें सहकार घेवन आमी बिल्डींग केला ओट केला थंय एक आसा तंत तें आमी मुखार आमगेले कसलें जेवण हे देश मुखार येवका समाज मुखार येवका कितें मुखार येवका आमकां शिक्षण जाय म्हळ्यार हेजे खातीर आमगेले विद्यार्थी लोकांक ऑलरेडी आमी बंटवाळ मामाले बी नेतो बी 1-2 पाटी तरबेती कार्यक्रम बी हे भवना भितर केल्ले आसा तेच्यो मुखार सरण व्हरका तें जास्ती एक तरबेती दिवका ते आमगेले कौशल्याभिवृद्धी तसो लेखी कार्यक्रम मांडून घेवन आमगेले भुरगीं आमगेले पांयेर आमी रबका आमी आनी कडेन वचची न्ही आमगेले इडी समाज कोंकणी खारवी समाजा भितर व्हरले तेन्ना इतलो समाज आसा आमगेले 50-60 हजार लोक आसले तरीकचे व्हड म्हणटा ISS ऑफिस हेका आमगेले समाजा भितर पळयचे मेळना सर आमी तें आमगेले समाज आमी खंय ऑफिसाक गेले तरी आमगेले समाजा बी एक भुरगीं रबका आमगेले समाजा व्यक्ती रबका म्हळ्यार एक आशे दवरून घेवन हेका आमी मुखार घालचे शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवचे खातीर कौशल्या भितर बी जावं असल कार्यक्रम आमी धरून घेवका शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवका म्हळ्यार बी आमगेले आमी दवरून घेतला तशेंच आरोग्य विचारान तो आमगे लोकांक बेगीन लेजिनेस जास्त आसा पयले सणचे जे आशिल्ले तें तेजे खातीर प्रत्येकले घर प्रत्येक मनशाच्यो आरोग्य विमा हे जास्त आमी इंट्रस्ट घेवन इडी समाज इंट्रस्ट घेवन ते तुमगेले विश्व कोंकणीचे लेखा सहकार घेवनच आमी मुखार प्रत्येकल्याक आमी एक आरोग्य विमे करूं शिका आमगेले भुरग्याक आमगेले घरचे वोटे लोकांक म्हळ्यार एक आमगेले आशय आसा तेज नंतर हणकास आमकां पयलीं चड आमकां बँकां वचचें म्हळ्यार आमकां पयलीं भंय आशिल्ले आमकां बँकां वयचें ते थोडे आमी थोडे बोट केला हे केला ते बँकां वता आसा पूण आमगेलें म्हळ्यार एक बँक आमकां ना आमकां आतां कसं जाल्यार विचारलें रे सरकार आसून जाय तितले मिनुगार लोकांक सौलभ्य आसा मस्त सौलभ्य मेळटा आसा आनी सादारण ताका समजाता अशें विचारलें रे कसले एक सबसिडी योजना येयलें कसले सौलभ्य घेवचें गेले ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಲೆಟರ್ ತನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲೆಟರ್ ತನ್ನಿ म्हणतात आमकां बँक गेल्यार ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ म्हणतात तशें जेवण आमगेले एक स्वावलंबी संस्थे सहकार संस्थे एक बँक सिस्टम करून घेवन आमी एक करून घेवन प्रत्येकल्याक ते एक योजना मेळचे आसले मिनुगार मेळचे आसले आमकां योजना घेवचेक प्रत्येक आमकां उपकार जाता आमी मुखार येवचेक आमकां एक अवकाश जाता तें करता म्हळ्यार आमगेले एक विश्व कोंकणी केंद्राचे सहकार घेवन बी तें एक करता म्हळ्यार बी आमगेले हें आसा सर हें मूल चिंतन आमगेलें आनी आमगेलें चिंतन आसा तेजे नंतर तशेंच आमगेले एक जनपद आसा आमगेले एक्चुअली कोंकणी कारवी समाजा भितर बी आमगेले बँक तूं पयशे ना जाल्यार तरी आमगेले मन बँका भितर आमगेले जनपद व्हड आसा तें बी एक वोट करून घेवन तें बी हें करता म्हळ्यार आमगेलें मन आसा सर एक कोट तुमगेले आमी सहकार मागता ह्या टायमार तुमी असलो एक व्हड वेदीक सर म्हाका मेळ म्हाका हांव धन्य सर हांव चिंतन आशिल्लें विश्व कोंकणी केंद्र आसलें JSP लोक म्हळ्यार आमी पयलींसून आमगेले गांवांत आमी तेन्नी मस्त गौरवान पळयचे तेन्ना गेले आसले एक आशिल्ले एक वेदिकेर आमकां एक येवन घेवन उरलेचे 1-2 अवकाश मेळ्ळ्याक हांव मस्त खुशी पडता तशी हेच्यो खुशीर एक आमगेले कोंकणी खारवी समाज एक जनपदा एक हें सांगता सर हां ओके
अमनून मून म्हज देव गणपत रे बा देवानु दिले ईड स्वामी पानु फपळा कीड रे बा अमनून मून म्हज दर्त रे मायेंचो रे बा आजु गुरु ब्रह्मदेवू कोणू नमनु जालो रे बा खांदारू कंकणाचो माळो रे कृष्ण खांदारू कंकणाचो माळो रे ये वाटेन कोणू रायू चला रे कृष्ण ये वाटेन कोणू रायू चला रे आपुण माळयेरू चला रे कृष्ण आपुण माळयेरू चला रे कंसाचे हृदयांकू चला रे कृष्णान कंसाचे संवारू केला रे खांदारू कंकणाचो माळो रे कृष्ण खांदारू कंकणाचो माळो रे जय कोंकणी जय विश्व कोंकणी तांगेले हृदयगत जावन आशिल्ले भावने तांणी व्यक्त केलेले आसा जाल्यार ह्या तांकां स्पश्टीकरण दिता हें विश्व कोंकणी केंद्र म्हणले कुडले तुमी गौड सारस्वत ब्राह्मण मांत्र म्हणून लेखचे चूक जाता ह्या वेदिके वैरी गौड सारस्वत ब्राह्मणाला कितले अधिकार आसा की तशी जी खारवी जनाले अधिकार आसा कुडबी जनाले अधिकार आसा कुडाल देशकाराले अधिकार आसा समग्र 63 विंगड विंगड कम्युनिटी पुराय जनाले अधिकार आसा त्या देखून आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक बस्ती वामन मामाल सोंपन ते हें पुराय लोकांक ಒಟ್ಟು करका म्हळ्यार खातीर विश्व कोंकणी केंद्र जाला तेजे जावन तुमी ते मुख्यवाहिनी येवका म्हळ्यार उद्देशान हें केलेलें आसा तेजे जावन तुमी मना व्हरका हाजे विशयारी तुमकां टिप्पणी गिरधर कामत दितले तुमगेले न्ही कुडबी तांगेले उलोवन जातरी तांणी टिप्पणी दितले तुमगेले मुखारचे रोड मॅप कशें आसा म्हूण सांगून एक सूक्ष्म जावन दितले आतां हांव नारायण नायक मास्टर आमगेलो उट्ट आसा प्रभाकर नायक मामू तांगेले अध्यक्ष तांगेले अनुमती घेवन नारायण मास्टराक हांव वेदिकेर आपयता तांगेले भितर कशें चर्चा जाले आमी आयकुया अजिल्या कार्यक्रम वेदिके केलेल्या टमालकड्याक नमस्कार करीन वेदिके मुखार बसले समस्त कोंकणी समुदाय बांधव तुमकां माती बगसून नमस्कार करीन आजिल्या कुडबी समुदाय संबंधपट्टले एक डिस्कशन जाल्लेलें आसा त्या कार्यक्रमाला एक संक्षिप्त माहिती 5 निमिष म्हणल्यार एक 10 निमिषा भितर क्लोज करूं एक प्रयत्न करता बशा आमगेले मलगाडा बस्ती वामन शेणे 2009 2009 आमगेले एक सभे आहले बशा हिंगा कोंपदव तुमी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र उद्घाटन जाता तुमी मेगो येवकर तुमी मेगो ह्या सेरून कार्यक्रम कर आमकां सांगिल्लें तेन्ना अर्थ जावनी कोंकणी बसी आमकां बरी भाशे साहित्य उलोवत मग त्या आमकां अर्थ जावनी 2010 गुरुमाम हांगे उडपी जिल्ले येयलो तुमी येवकर आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र तुमकां जावन ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ जावन घेवको तितू बगी तुमी येवको आमकां सांगिल्लें ते तुमगेले भाशे साहित्य संस्कृत ह्या उलोवत गेल्यार आमकां बूक कितें हें ते आमकां पोट बरलपणे त्या सही म्हणून एक डिस्कशन जालें पळोवया 2011 एक अद्भुत परिकल्पने ಬಹುಶಃ एक विश्वणी केंद्र एक इडी प्रति समुदाय एक अभिवृद्धी दवरकल्यार एक ಶಿಕ್ಷಣದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದವಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಲ್ಲಿ ತಾನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ तुमले एक विश्व कोंकणी केंद्र विद्यार्थी वेतन एक स्कीम स्टार्ट केल्ले जाले त्या मागीर तांगेले तर आमकां कितें आशिल्लें हो आमगेले बाळांक दावकल्ले ते आमी समुदाय अभिवृद्धी दवरकल्यार आमकां शैक्षणिक दान अभिवृद्धी दवरको इंतूक एक अवकाश दिता एक 30,000 रुपये स्कॉलरशीप वर्ष दिता म्हणून आमी शिके चुरक जाले चुरक दान विश्वणी केंद्र एक संपर्क केलेलो आसा ಬಹುಶಃ 2012 आमगेले समुदायाले ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆले आमगे सांगिल्लें ताणें डिस्कशन केलें ताणें वयर समस्या परिहार आहा तुमी हें विश्वणी केंद्र हे 2 दीस बसून चर्च करे चर्च करून तेंचो समस्येक एक वाट सोद्या म्हणून एक मात मामान दिल्ले साल आसा तितून प्रकार 2012 का आमी राज्य मट्ट हे 2 दीस कार्यगार विश्वणी केंद्र राबून चर्च करून ಬೇರೆ ಬೇರೆ निर्णय गेलेलो आसा ಬೇರೆ ಬೇರೆ निर्णय प्रकार वयस बरे समस्या सांगले तेन्ना तितूक वैज्ञानिक दान तितून एक परिहार क्रम दवरको ताका कशें करको ताका तुमगेले समुदायाली समग्र समीक्षे दवरको मुतलो एक अभिप्राय येयले मागीर आमगेले चेल्ले मनीस
यूथ ಏನು 3 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಧನ ಶಿಬಿರದ एक ತರಬೇತಿ ಗೀನು ಆಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲ ತಿಂತುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ रवींद्रनाथ राव ब्रह्मरा SMS कॉलेज एक चांकन एक रिपोर्ट दिलेला असा त्या रिपोर्ट आधाराने 2012 तन आम्ही विश्वणी केंद्र संपर्कात ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು गेलेला असा ಬಹುಶಃ ते हग्ग संगेला टाइम ना आमगेले भाषा कुडबी शिगमो दाखलीकरणದ ಉಪರ आमगेले ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಉಪರ ಆಂಗೆಲೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲ್ ಸುಪರ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಷೆ ಕುಡಬಿ ಭಾಷೆಲ ಅಧ್ಯಯನದ ತಿಂತುಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಕ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಪರ ಸೊ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಂತುಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಪರ ಮೇರೆ ವರದಿ ಕನ್ ಬಗ ಬಸ್ನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಣಿಕೆರ ಬಸ್ಸು त्या अनुष्ठान कतुल ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಪ್ರಿ ಏನು ತಿಂಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗड ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ सह विश्वणी केंद्रने आमगे समुदाय शेरून याग एक पूरा भाविदान एक संघ मस्त विचार राहतात त्या आम्ही इंतुलिंगंत त्या संघवांना आजील कार्यक्रमाला ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಚೆಲ್ಲೆಲೆ ಬುರ್ಗೆಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಸಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತಲ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಷೆವरला आमगे संस्कृत वरता आमगे भाषे संस्कृत वरला आमगे विश्वणी केंद्र हा आम्ही एक सदस्यदले एक सार्थक जाता त्या निಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ आमगे भाषे शांत आधुनिक प्रभावाविषयी उणीद येता त्या कसे कोंकणी भाषे सिंगतो प्रक्रिया असा ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆ स्कूला ಕೂಡ तिंतो अवकाश त्या कोणी साथ द्यायला रे त्या एक साध्यते नेलेलं आम्ही परिशीलन करणं अंगी सोडाक कोंकणी भाषे शिंगतो प्रक्रिये दोको ಎರಡನೇಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು मध्ये एक ಸ್ಟಾಪ್ दिलेला असा पुन्हा त्या विद्यार्थी ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ त्यागो मुखार सलून वचको आणि ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ आधुनिक शिक्षण आंग्ल माध्यमಕ್ಕೆ आमगेले सोड शिक दुर्बळे असे बडतन असा विश्वणी केंद्र एक सहकार त्यांनी मेळ्ळारे चांग ಮತ್ತು एक अभिप्राय असा आणि ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದಾನ आमगेले भाषे संस्कृतीवर आमगेले घराक सोडाक इल्ले चल्लाक तांकां एक संस्कार दितो कार्यक्रम दोको दिना एक डैली त्यांगे घरचे कडेक कनिष्ठ आमगेले मातृभाषेने उलोको जरा बेतर पण एक आमगेले मातृभाषे दोको भायर व्यवहाराक ಬೇರೆ ಕತ್ತಿ ಭಾಷೆಲಿ दोदे तिंत एक निर्णय घेवको एक संकल्प करून घेवको तो एक अभिप्राय येलेलो आसा आणि सामाजिक दान ಬಹುಶಃ आमगेले सर ऑलरेडी 70 स्टुडंट इंजिनियरिंग 65 मंगळूರು 70 स्टुडंट इंजिनियरिंग स्टुडंट असा आहे विश्वणी केंद्राला एक सहयोग विद्यार्थी वेतन गेलेलं असं आहे तांकां आमगे हॉल आपण ನೋಡ್ಕೊ ಸಮುದಾಯದ ಭವನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ असा ते बरी वैदिक म्हणजे चालतो सामाजिक अभिवृद्धी दोका समुदाय अभिवृद्धी म्हणजे समुदाय भवन परिकल्पने येता ताका ते इंजिनियरिंग स्टुडंटಗೂ ಕೆಲವು ಜಾಬ್ ಆಸೆ तांकां आण आणि ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಣ ತಂಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ घेवको ತಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂಗೆ ಚಿಂತನೆ ಕಲೆ ತಂಗೆ ಕೊಡುಗೆ ದಿವಕೋ ते ವಾಪಸ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ एक अभिप्राय कसला त्या स्टुडंट तान घेवका तमगेले समागम चर्चे या कार्यक्रम दोको आणि ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದಾನ ನಮಗೆ ಶಿಗ್ಮೇಲೆ ಹೋಳಿ ನೃತ್ಯ ಹಾಡು ಕೋಲಾಟ ते हगू एक ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ दोको ते म्हणल्यार आमगे मुक्कालेगो असा अंती सण 46 कुडकट्ट उडपी जिल्ह्याला असा हिंग सण 25 कुडकट्ट मंगळूर जिल्ह्याला जायचा ಅಲ್ಲರಿ ते मुक्काले ಭಾಳ फुडे ಅಲ್ಲಿ ते एक एनर्जी ते एक सिस्टम शिके जाय मगूर पडत असा ते ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತಂಗಿ ಮೂಲಕ एक ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ आमगेले ಕೂಡ್ಕಟ್ಟು ವಹಿಸೋದೋಕೋ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ आणि ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದಾನ ಎರಡನೇ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಕಲ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯನು ಆಮಗೆले ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ सळ्ळेरी ಗೊತ್ತತ್ತ आम पुरा पुरुष हिंग बसू नये महिळे मुखार बसू नये खायला बसू नये टोटली या इडೀ इंडियाला हंगे ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯನು ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏಷಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ या प्रॉब्लेम सॉल्व होदोकಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ दोको ತಂಗಲ पुरुष प्राबल्य ಇದು उणदोको तेन घर तन ऐसे विश्वणी केंद्र कार्यक्रम आमले है तिंकशल कार्यक्रम आणि काही तुक वारनो है बस तिंग एसिल के प्राबल्य ते एक हा ते उणदोको
महिलेक त्या एक स्वातंत्र्य मेळतो ಬಗ್ಗೆ तांगे एक चिंतने दवको एक अभिप्राय इल्लेलो आसा आनी हंगेल ಕೂಡುಕಟ್ಟಲ್ಲ ಪುರಾ ಪುರುಷರದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ತಿಂಕ ಪುರುಷಲಸಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ದೋಕ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸಮಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿತ್ತುಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾನ ದಿತ್ತುಲೆ ಅವಕಾಶ ದೋಕ ಮುತ್ತುಲೆಕ್ಕೆ ತಂಗೆ ಭಾವನೆ आणि ಮಹಿಳೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ತಂಗೆ एक संवाद ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಅಂತ ತಿಂಗ್ ತನಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ತಂಗೆ एक ಹಿಂಜರಿಕೆ ತಕಶೆ ತಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಕಶೆ ಮುತ್ತುಲೇಕ ತನಕ एक ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು आणि ತಂಕದನ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟು आयोजन केलं रे ते येत आहे वेदिकेले डान्स करत आहे नाटक करत आहे उल्लोत आहे तिथून एक महिले मुखार येतले की एक अवकाश देतात त्या अवकाश संघसंस्थे ಮೂಲಕ आम्ही विषवणी केंद्र ಸಹಕಾರ देऊ मुतले एक अभिप्राय हा आणि महिला सबलीकरणಕ್ಕೆ पूरक कशेल कार्यक्रम होते ಹಾಗೂ एक चिंतने धावून घेतो मुतले एक अभिप्राय इले सह तसे सामाजिक ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಲೀಡ್ರ್ಶಿಪ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸೋಣ ಸಹಿತೇನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಇಂಥಗೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ನಾಯಕತ್ವದ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ತಕಾಶೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುತ್ತುಲ आणि ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ असं आमगेलं त्याके उणी कन घेवको संपर्क साडा कन घेवको ಆಡಂಬರದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಕಲ್ಲ 600 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು करते ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತು ಖರ್ಚು करणे वैदिक मुलारी ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ सिंपल कन्सोडते आम्ही एक वैदिक एक यक्षगान ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು करते ऋण कनलरी ಖರ್ಚು करते त्या ಆಡಂಬರ ಉಣದೋಕೋ आणि आम्ही दೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ एक ಒಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸಣ್ಣ एक 6,000 ಕುಟುಂಬ आहे ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಕ್ಕೆ मोस्टली सण 75-80% कुटुंबाला दाखले ना RTC ना आज्याला मुत्ताच्या नावानं असं ते एक संघटने वतीने एक प्रतिनिधी नेमकं करणं तांके एक सॅलरी दिन करकोमतले एक अभिप्राय की आले ते दुपारी कार्यगत जाऊन ते एक दावकोमतो एक अभिप्राय जे येलेला असा आणि आमगेले कुलाब कसं बस आमगेले जत्तीले मांदर कತ್ತದ ಪುರ ಬುಟ್ಟಿ ಕತ್ತಲೆ ते ಹಾಗೂ ಅಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಮೇನ್ मागूर गेला तशी नव्हती तू एक आधुनिक स्पर्श देऊ को आणि त्याला मारुकट्टेಗೆ समाधानी करको तुला एक अभिप्राय येलेला असा आणि आमगेले समाज संघटने युवकांना युवकಕ್ಕೆ मुखार येऊक ते संघटने जबाबदारी घेऊक तक युवा सामर्थ्य वर्धन शिबिर एक ತರಬೇತಿಗಳು ದೋಕು ಮತ್ತು एक माहिती आणि ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದಾನ अकाडेमी आता आमगेले कोंकणी साहित्य अकाडेमी असं कितल्या वर्षात बसते मामन मामा ಗೊತ್ತಾ बशे ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ आमगेले ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಸೀಮಿತ ಸಮುದಾಯಕವನ್ನೇ ते ಇಡೀ ಹಂಚಿಕೆ ದೋಕೋ ತಿಂತು ಅಂಕೆ एक अवकाश तुम्ही मला काही समुदाय कोणतं एक अभिप्राय टोटली फायनली एक अभिप्राय दित्ताला आमगेले आजील कार्यक्रमाला टोटली कॉन्सेप्ट मला अभिवृद्धी मला बरी कट्टाड करते बरी ದುಡ್ಡು ಹೊಂಟಿತೆ ಅಥವಾ ಏಸಲ್ದಾನ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆಮೆ ಚೇಂಜಸ್ ದೋಕು ಆಮ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ त्या इथं बदलावणे दौक त्या बदलावणे दौकले तरबेती माहिती कार्यगार मार्गदर्शन कार्यक्रम या साडा दौक तिंतूक ಬಹುಶಃ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಂತೂಕ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಸಾಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂಕ ರಿಸೋರ್ಸ್ ದೋಕೋ ते ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ आणि ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಇರತ್ತೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಬಹುಶಃ ಆಮೇಲೆ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ एक ಹಾಲ್ ಬಂದ್ ಕೊಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ 14 ಲಕ್ಷ रन पगार दिलेल्वे ಅಲ್ಲರಿ त्या ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತಲೆ एक कॉन्सेप्ट असणवे अभिवृद्धी मला ते शेदवकशेष दोक ते कॉन्सेप्ट विषय केंद्र दिलेला असा मस्त हंगे समुदायाला टोटली अभिवृद्धी एक ते मंग पेट येणे कुलदोषक एक अवकाश ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಅसा ಹಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ತುಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಸ್ತಿ ವಾಮಂಶಣೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಮ ಸುಪರ ಅಥವಾ ರಾಮದಾಸ್ ಮಾಮ ಟಿ ಮೋಹನ್ दास पै दासपुरा नंदगोपाल भूषण गिरीधर मामू तर मस्त जणांना एक मार्गदर्शन एक ಹೊಸ चिंतने दिलेलं असा 2030 एक विजन दिलेलं असा त्या धावणे पुरा धावणे एक स्टार्टिंग एडवू बिडवू असं आहे काही दोन मुकल कुडा तुम्ही मार्गदर्शनाक धावको म्हणून सांगून देव बरोबर धाकटक म्हणून सांगून मुगेल मात्र बता धन्यवाद सगळ्यांक नमस्कार
आतां तुमगेले डिस्कशन कसं पुरो जाल्लें हाजे निर्णय कसं पुरो जाल्ले कसं जावं म्हणून सांगिल्ले अशोक कासरगोड खारवी समाजाचे मागीर नारायण मास्ट्रो कुडबी समाजाचे तुम्ही आता पुरा कसं जावं म्हणल्यार लिस्ट आउट केला हें कशी करताची हक्क कसं पुरो आमकां वेवस्था जावं मागीर हाजे प्रत्येक वेवस्थेचे मुच्चवारी कोण वयसून घेता अशें आमकां ह्या म्हयने एंड भितरी नोव्हेंबर 30th भितरी तुमी एक लिस्ट करून पेटोवका अशोक सर ओके मागीर नारायण सर सो हें कशी करताची हांतो आमी आमगेले समाजाचे लिडरशीप कशी आमी युटिलायज करताची मागीर हें केन्ना भितर आमी कन्क्लूड करताची म्हणून तुमी एक लिस्ट करून पेटोवका ताजे नंतर आमी वपास एक पाटी ओट्ट जावन हें कशी मुखारसून व्हरचें म्हणलें आमी उलोवका कित्याक म्हळ्यार इतले पुरो करून इतले जाणांन ओट्ट जावन इतले आमी हाजे वयर एफर्ट घालेला हें अशीची सोण वचचें नज हें मुखारसून वचका ताजे खातीर हांगा तुकून कसं जाता विश्वकोंकणी केंद्र तुकून आमगेल सायडा तुकून कसं जाता ताजे संपूर्ण सहकार आनी मुतवरजी आमी वयसून घेताचे आता डॉक्टर मोहन पै हांणी कोंकणी शिक्षणा विशयी तुमगेल्या डिस्कशना विशयी मुखार सोका म्हणटा श्री टी.व्ही. रमण पाय आनी श्रीमती विमला पाय वसतिगृहाचे हे दशमानोत्सवाचे सुंदर सुवाळ्या भितर आज वेदीर उपस्थितीर आशिल्ले आमगे सगळे कोंकणी बंधू बांधवान आमगेलो स्थापकाध्यक्ष बस्ती वामन माम गोंयासून आमगेलो कुळारसून आयिल्ले आसाची श्रीमती उषा राणे आनी श्री गौरीश वर्णेकर तांकां विशेश जावन हांव तांकां हांगा उडगास करता आनी तांकां स्वागत सांगता तशीच हांगा मेळ्ळे सगळे कोंकणी मोग्यान आतां सगळ्यांक हे इतले समुदायाचे कोंकणी लोक आसात इतलें काम करताची वेगवेगळे नमुन्याचे संस्थे आसात पुरा कोंकणी आतां पयलो शब्द कसो जालो कोंकणी कोंकणी संमेलन कोंकणी केंद्र बस्ती वामन शेणे कोंकणी सरदार पयलो शब्द कोंकणी ते कितें सांगता की आमची अस्मिताय आसा ती कोंकणी ते कोंकणीन आमकां अस्मिताय नाजाल्यार वेगळी वेगळी आसता आशिल्ले आमी लोक आनी त्या खातीर आमकां 3 शब्द आसाची आवय जल्म दिलेली आवय भूंय भारत आवय भास आवयक तांणी सगळ्यांची गौरव दितात आवय भुंयची खबर आमी सांगले आमी भारताची आनी आवय भास आवय भासे खातीर आमी कितें करतात खूब उलयतात कोण उलयनात रेस्टॉरंटार बसून उलयतात लग्न आयले तोड उलयतात सभेर उलयतात तो सगळे चडशे कोंकणी लोक चडशे थोडे लोक आसा आनीक की तांणी अक्षरस्थ लिटरेट्स खंयच्याच लिटरेट्स इंग्लीश भाशेन कन्नड भाशेन मराठी भाशेन तमीळ भाशेन कोंकणींत कितले लिटरेट 1% कोंकणीन लिटरेट कितले 1% गोंयांत आसा थोडी हाका कारण कितें हेच भशे भासाभास आमी आज केली हाजी एक सब्जेक्ट लायलो आनी तातूंत आमी भासाभास केले आनी आमचे खूब स्कॉलर्स आशिल्ले यंगस्टर्स सगळे तांकां बसून केले कित्याक तशें जालें तूं कोंकणी येता वाचच्याक ना माम बरोवपा येता तुका ना माम कित्याक येना सगळे भुंयथाणेचेर सगळे संवसारान खंयचेय देशा वच ताजे आवय भास वाचपाक बरोवपाक तो पयलीं शिकता कोंकणी लोक न्हय कोंकणी लोकांक उबो राबायले 150 शिक्षण संस्थे आसात कर्नाटकान गोंयांत खूब आसा कितले शाळेंत कोंकणी शिकयतात कितले शाळेंत लायब्ररींत कोंकणी पुस्तक आसात हांव सुमारशे 30 देशाचे संचार केला वेगवेगळ्या देशांत के 12 युनिवर्सिटी गेला
बॉलोग्ना युनिव्हर्सिटी इटली, बर्लिन युनिव्हर्सिटी, हायडेलबर्ग युनिव्हर्सिटी जर्मनी, लंडन, न्यूयॉर्क, कितले युनिव्हर्सिटी गेला, कोंकणी पुस्तक आसात बाबा. आमचे शाळेंत आसात. कोंकणी लोकांक उबो राबयले शाळेंत कोंकणी पुस्तक आसात ना. कित्याक ना? आमकां येना वाचच्याक. आमी उलोवपी लोक, उलयल्यार पावना रे कोणकी निमगेले म्हाका. हां उलय सायबा. हां ह्या खातीर कोंकणी शिक्षणाचो एक आज सभो मांडयलो आनी त्या खातीर आमी हे भुरग्यांक, विद्यार्थ्यांक, स्कॉलर्सांक घेवन उलयलो आनी तांकां उलोवपाक लागले. आयज तांकां उलोवपाक लायले. एकले मनशां लागले. आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत स्कॉलर्स खंय आमी येताच आसता. आमकां कॅम्प जाता आसता. कोंकणी बरोवपाक आमकां कांय केलें ना. आज विचारलें हांवें तांकां, कोंकणी वाचपाक कितें दिलें तुमकां? ना. बरोवपाक दिलें? ना. आज तांकां सिंपल वर्ड्स, कव, दना हाजे मुखार कोंकणी कितें बरयतात रे तें लावपाक पडलें म्हाका. आनी तांणी कितल्याचे? 3rd year इंजिनियरींग स्टुडंट. पयली क्लासांत न्हय, इंजिनियरींग स्टुडंट. हे कितें सांगता? आमी करोडो रुपयाचें विश्व कोंकणी केंद्र उबो केला आनी आमच्या भुरग्यांक वाचपाक येना, बरोवपाक येना. आनी आमी सुशिक्षीत लोक आनी त्या खातीर आज हे भासाभासांत कितें केलें तें सांगता. तांकां सगळीं लोकांक कोंकणी बरोवपाक पुस्तक दिलें. 1000 घरांत कोंकणी आमी विश्व कोंकणी केंद्रासून बूक केल्यात. ते घरा व्हरा, तर कोंकणी बरया, ती पुस्तक धाडा, तुमकां प्रायज दितात. आमी हांगा व्हडलो एक स्टुडियो घाला आमगेले नंदगोपाळ शेणेचे दान. थंय कोंकणी भासाभास करा, स्टुडंट्सांक आपया, बरें उलोवच्या लाया, वेगळी वेगळी सब्जेक्ट. हें दुसरें काम, पण उलोवप कोंकणी. प्रबंध, निबंध स्पर्धो करा. आमी बरयतात घरां बसून. तुमी सब्जेक्ट दिया, धाडा हांगा, तुमकां प्रायज दितात. वो तिसरें काम. हे 3 काम लायले. कोंकणी शिक्षण आमी गोंयांत आसात. कर्नाटकांत आमी इतली व्हडी 10 लाख कोंकणी लोक आसात. कर्नाटक सरकाराचे कानेशमारी प्रमाण 10 लाख आसा. आमी तांतूं सवेल करून 10चे मेरेन कोंकणी शिकची 40,000 भुरगीं आसात. 40,000. आज मेरेन 10 वर्सांत कोंकणी शिकिल्लीं 4,000. 10%. 1 वर्सांत कोंकणी शिकची 400 भुरगीं. 1%. 2 कारवी शिक्षकी आसा आमचे. आशा कारवी होन्नावरां आसा, लक्ष्मी कारवी गंगोळी आसा. फर्स्ट क्लास शिकयतात. तांकां हांगा हाड आमी ट्रेनींग दिलां. कोंकणी कशी शिकोवपा जाय. आमी उलोवची वेगळी, वेगवेगळी बोलीर उलयतात, पूण बरप जावं ना. स्टँडर्डायज. कोणकी म्हणा कितें कोंकणी कितें लिपी आसा, खंयचे आसा, इंग्लिशाक खंयचे आसा रे म्हण. रोमन स्क्रिप्टार बरयली भासाक तूं इंग्लीश म्हणटा आनी आमी नागरी स्क्रिप्टार बरयला तूं कोंकणी म्हणा. हे आमच्यो दुबाव, हे आमचे न्यूनगंड. हे हांचे स्टुडंट्सान सांगलें, हांव सांगचें न्हय, हांव खूब फाटीक सांगलां. हांव सांगता म्हजे विचार न्हय, आज ती भुरगीं कितें म्हणटात
तांगेले हांव कितें दवरलें तांकां कितें फीड केलें आनी ताजेर तांणी कितें सांगलें हें सांगलें तांकां त्यामुळे दे आर एज्युकेटेड बॉयज एंड गर्ल्स दे कॅन थिंक तांकां समजावण आसा सांगल्यार तांकां समजलें हय हय आमी शिकले ना तितले त्रास आसा आमगेली भास शिकची ना मागीर कित्याक शिकनीच कोणूय सांगलें ना आमकां तवळे आमी कित्याक आसा हांगा मुखेलपण घेवन आमी कित्याक आसात तांकां सांगनी जाल्यार आमगेले हे बायलिंग्वल TVMन आमकां 25,000 पुस्तक दिलें एक दोन न्हय 25,000 बायलिंग्वल पुस्तक आसा ल्हान स्टोरीज एक सायडीन इंग्लीश आसा एक सायडीन कोंकणी आसा कितले लोकांनी वाचलें तर तुमी तुमकां कितली कॅम्प जाली हांगा आं जाली एक दोन तीन चार कॅम्प जाले वाचले लायब्ररी गेले तुमी ना सर कित्याक वाचिनी तुमी कोंकणी केंद्राक आयले न्हय कित्याक वाचिनी ही आमची आयची सत्याची गजाल ही बदलपा जाय हो आमचो निर्णय ही बदलपा जाय हे दोन शाळेंत आज आतां आमी 14 शाळें आसात मंगळूर देखून कारवार मेरेन 14 शिक्षकांक कोणकी म्हळ्यार हांगा सरकारान कोंकणी शिक्षक दिले ना विश्व कोंकणी केंद्रान दिले तांकां पूर्ण मरार प्रमाणेर आमकां तांकां पगार दिवंक जालो ना तांकां गौरव धन दिलो पूण तांणी केलें काम बरें काम केलें कोंकणी शिक्षकान इतलें कोर आमी कोंकणी शिक्षणाक कितें जालां इतलें तुमच्या मुखार दवरता आनी खूब कांय ना खूब आसा सांगच्याक ना सांगून म्हजे 2 उतरां हांगा संपयता धन्यवाद देव बरें करूं डॉक्टरान फुडले 10 वर्सां तूं कोंकणी शिक्षणा खातीर खूब काम केलेलें आसा सुमार 15 शाळेंत आमी कोंकणी शिक्षण नेमका ती हांगा विश्व कोंकणी केंद्रा मुखेन डॉक्टराल नेतृत्वार जाल्लेलें आसा आयचे शिक्षणाचे कोंकणी शिक्षणाचे कॉन्क्लेव कसो आशिल्लें ताका तांगेले पुराय येवन हांगा भागीदारी एक समग्र चिंतप जावचें आशिल्लें पूण मस्त लोक पाविल्ले ना ते देखून आमी आमगेले वॉलंटियर्स ज्यो आशिल्ले तांकां आमी बसून ते कार्यक्रम करून घेतले ते देखून ही गजाली हांगा चर्चीत जाली आतां हें पुराय आमगेलें चर्चा जाली हाजे निर्णयारी गिरीधर कामतान टिप्पणी दिल्लेलो आसा त्या प्रकार आमी मुखार सुनू तेजे विशयार शीघ्र वग्गी जावन तेजे विशयार काम करता जेवणा वेळ जालो अंतीम क्षणारी 2 लोकांक आमी हांगा वेदिकेर आपोवन एक तांकां सानाची भेट वस्तू आमी उडकीर दिवका म्हण लेखिल्लें आसा हे समग्र 2 दिसाच्या कार्यक्रमाचे संयोजन आनी घडणांतू 2 जाणांना म्हत्वाचे पात्र घेतिल्लें आसा तांकां आमगेले अलुमनाय एसोसिएशन हाजी अध्यक्षा श्रीमती कुमारी स्नेहा विशाणी हिणें वेदिकेर येवका आनी तिणें श्री गिरीधर कामत हांकां वेदिकेर येवका तुमी गिरीधर कामताक ह्या भेट वस्तू प्रदान करून तांकां सन्मानीत करता ताजे ओटू विंगड अलुमनाय सदस्य कोणी आसले तांणी येवन गिरीधर कामताक ह्या भेट वस्तू प्रदान करता म्हूण हांव विनंती करता गिरीधर कामत आमगेले क्षमता एकाडमीचो कन्विनर जावन आसा आनी एक आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा ट्रस्टी जावन आसा साबार 10 वर्सां तूं 40,000 मानव दिनाकय चड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आमी केलेले आसा गिरीधर कामत सरा नेतृत्वान तो आज जोयडा तसले दुर्गम प्रदेशा वचून सिद्धी कम्युनिटीक एक मंदारती तसल साना गांवां वचून कुणबी कम्युनिटीक ते नेतृत्वार तागेले नेतृत्वार तरबेत शिबिरां मस्त जाता आसा ताका हांव परत एक फावटी मनान देव बरें करूं म्हणटा अनेक मुख्य व्यक्ती आमगेलो मध्ये आसा तो हे 2 दिसाचे प्रोग्रामा खातीर सुमार 1 म्हयनो दाखून आमगेले मध्ये काम करता आसा आनी हे सगळे हॉस्टेलाचे एक कसं पुनरुज्जीवन म्हणटाचे रिनोवेशनाची अंत भितर मस्त ताणें हातभार घाललो आसा श्री सुधीर शेणे माम तांणी आमगेले लोटासाची तांणी येवका आनी आमगेले साना एक भेट वस्तू आमगेले अलुमनाय मुखांतर स्विकार करता म्हण हांव नेमून घेता
सगळ्या जणांना हांकां एक ताळी पेटवून सन्मान दिवका म्हणून हांव विनंती. सुधीर शेणे माम एक कन्स्ट्रक्शन बिझनसांत आसा जाल्यार तागेले सगळे सर्वस्व म्हळ्यार बरी ताणें आमगे लोटू हे एक म्हयन्यांत ताणें आमगे लोट आसून पुराय काम ताणें आतां घेवन ताणें केलेलें आसा. आमगे रामदास मामालो एक निजाकी गिरधर काम ताका आंजनेय म्हणचे रामदास मामालो एक बलगई बनटा तो तशी तो आमगे लोट आसता एक ह्या संदर्भारी हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता. धन्यवाद सगळ्यांक हे कार्यक्रम हांगा अखेर करतना सगळे जन हे 2 दिसा आयोजनांतू कोण कोण सगळे जणांन हातभार लायला कार्यक्रम यशस्वी जाला म्हणच्याक आमकां खूब आनंद जाता. विश्व कोंकणी सरदार बस्ती वामन मामान पळयलेलें स्वप्न श्री टी व्ही मोहनदास मामान दिलेलें एक विजन हाजे मुखांतर विश्व कोंकणी केंद्र आनी मुखारच्या दिसांतू 10 वर्स जोडसिताची 100 वर्सां तशी चड आयोजन जावो काम जावो म्हणून हांव आशेता आनी आई भाग घेतील पुरा जाणांक मनान देव बरें करूं म्हणटा. मुखारी आमी जेवणा कडेन वचा म्हणून हे कार्यक्रम हांगा राबयता. धन्यवाद.